आयज आमी आदलें वर्स हें वर्स सोंपोवन नव्या वर्सान भितर सरतल्या बाबा न्हू ह्या वर्सान आमच्या जिवितान कितें घडलां ताचेर आमी नियाळ करूंक गरजेचें जायतें बाबा न्हू बरें घडलां आसतलें जिवीत आनी भलायकी मोगाच्या मनशांचें आमच्या जिवितान आसणें देवाची कृपा आमच्या जिवितान कांय फावटी आमी जायते फावटी अपजगायतले वाटावलें आसतलें कांय फावटी पिडेंतले आमी वाटावलें आसतलें जायतें बरेंपण देवान आमच्या जिवितान फावो केलां आसतलें ह्या खातीर देवाक खबर न्हू आमी आयज दिनवासूंक गरजेचें कांय फावटी आमच्या जिवितान तितलें बरें घडना वायट घडटा तेंच कांय फावटी बाबा न्हू नियाळटा आनी देवाचेर शेण करता पूण आयज बाबा न्हू आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण घडलां त्या खातीर दिनवासूंक आमकां आपयता दुसरे सुवातेर बाबा न्हू देवाची वाखाणणी करूंक आपयता लुकाच्या बाबा न्हू 17व्या हावेस्वरान आमी पळयत जाल्यार आमकां मेळटलें 10 खडखरांची खबर ते जेजू लागीं आपणाक बरो करून मागतात आनी जेजू 10 जाणांक बरो करता पूण तांतले बाबा न्हू 9 सोडून एकलोच की परत जेजू चरशी येता आनी जेजूक दिनवासता जेजूक थँक्यू म्हणटा 9 जाण जेजूचें बरेंपण विसरतात हांव खंयचो मनीस काय बाबा न्हू ह्या 9 मनशां मदलो हो एका खडकारा मदलो आमच्या जिवितान बाबा न्हू कितली ल्हान बरेपणां घडूं कितली ल्हान ओचोरियां घडूं आमी देवाक दिनवासूंक गरजेचें